हॅपी टुडे कित्याक एक जो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इतले दीस जाले आमी मोमेंटम चालूच आसलेलो आमचो सो डोर टू डोर कॅम्पेनींग फाटल्या दिसांनी हांवें म्हाका दिसता फूल कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो एक रावंड जाल्लो डोर टू डोर कॅम्पेनींग करून आनी आयज परत ह्या निमतान म्हारगाई जी वाडलेली आसा त्या निमतान आयज आमचो जो देशाचो लिडर आसा जो एक्स आमचो फायनान्स आनी होम मिनिस्टर कित्याक ताका जी नॉलेज आसा जेन्ना आमचो काँग्रेसीचो सरकार आसलेलो तेन्ना बरोबर हो फायनान्स मिनिस्टरान बरोबर हँडल केलेले बट आयज हो बीजेपी गव्हर्मेंट टोटल फेल जाल्लो आसा हे म्हारगाई हँडल करपाक लागलेले तेन्ना तुमी पयला आसतले बीजेपीचे कशे लोक रस्त्यार येवन बॉब मारताले एक 4 आने 1 8 आने सुद्धा जर पेट्रोलाचेर वाडलेले जाल्यार आयज आमी पळयता आयज पेट्रोलाचो रेट खंय पावलेलो आसा अशें केन्नाच ह्या देशांत जाल्लेलें नासलें कित्याक आयज 100च्या वयर 115 110 अशे पर लिटर पेट्रोल आनी डिझल जाल्लेले आसा सो आयज जी म्हारगाई आसा गॅस सिलिंडर तेन्ना एक 5 रुपया वाडलो 2 रुपया वाडले जाल्यार केदो व्हडले इश्यू करताले आयज सिलिंडर खंय पावलेलो आसा 1000चेर तेकलेलो आसा सो आयज ही म्हारगाई आसा हेजे लोकांक अवेरनेस करपा लागून आयज मुद्दम पी चिदंबरम आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयलो स्वता आमचे सगळे कार्यकर्त्याक घेवन आमच्या वांगडा तो भोंवलो पर्सनली लोकांच्या दारांनी आख्या कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्या भागांत तो भोंवलो 3 वॉर्डांनी ताणें रावंड मारलो लोकांक मेळ्ळो तो उलयलो सो एक हो बरो सिग्नल आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन गेलेलो आसा लोक सगळे जाण रावलेले आसा हे बीजेपी सरकाराक घरा धाडपाचे हे बीजेपी आमदाराक घरा धाडपाचे मुरमा पासून सो लोक सगळ्यांच्या लोकां भितर एक बरो उत्साह आसा एक बरी तेंच्या भितर स्ट्रेंथ तयार जाल्ली सगळे जाण ह्या सकाळच्या वेळार 9:30 येवन सगळे जाण रेडी जावन हांगा रावलेले आनी काही कारणाक लागून लेट जालो आमकां तरी पासून अजून पर्यंत सगळे आमचे कार्यकर्ते तशेंच आसा आनी सगळ्यांनी बरे भशेन एक वांगडा वचून आमी एक लोकांक सगळ्यांक मेळून डोर टू डोर जी पेम्पलेट जी म्हारगाई वाडला हेची अवेरनेस करपा लागून आयज फुडाकार घेतलो बिकॉज आमी आयज पर्यंत पार्टीक लागून काम करीत येयलेले आसा एंड इफ पार्टी फायंड समबडी बेटर देन मी आय थिंक दे शूड गो अहेड बट वी विल ऑल वर्क फॉर द पार्टी टुगेदर and the way we are working, I think we all are confident that if we want to defeat this BJP and get a Congress government, we all have to be united and work together. Constituency दोन्ही ते इलेक्शना पयली जाल्यार दोन्ही इलेक्शनाचे रिझल्ट आशिल्ले ते मिलिंदाच्या अगेन्स्ट आशिल्ले क्लियर दोन्ही इलेक्शन कारण तो जो मदीं कोणाकूय दवरता मतां फोडपाक आनी थंय तो 2 इलेक्शनाक सक्सेसफूल जाल्लो आशिल्लो तसो पळयलो जाल्यार तसो मॅन्डेट मार्मागोवाच्या मतदारसंघात मिलिंदाक केन्नाच दिलो ना कारण मिलिंद म्हणजे तो सामको करप्ट आनी रिवेंजफूल पॉलिटिशियन लोकांक तेणें काबार केल्ले आसा लोकांचे वोटींग रायट तेणें डिस्ट्रॉय केल्ले आसा आनी त्या हेतूंतल्यान तो डिवायड करून जिखपाक सोदता आतां सुद्दां तो कॅन्डिडेट टीएमसीक दिवपाक सोदता म्हणजे तांकां खबर आसा बीजेपी कॅनॉट डिफीट काँग्रेस आनी इन मार्मागोवा बीजेपी कॅनॉट डिफीट काँग्रेस आय एम रिपीटिंग लास्ट टायम आम आदमी पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक तेणें पर्रीकरा कडेन दिलो आनी पर्रीकराक सांगून तेणें आम आदमीचो कॅन्डिडेट घातलो आनी त्या कॅन्डिडेटान 240 मतां घेतली 246 246 मतां घेतली आनी सामको एक 140 मतांनी पडलो तेजे पयलीं इलेक्शनाकूय तेंच जालें म्हणजे एक मॅन्डेट सारको क्लियर आसा लोकां भितर की ह्या मतदारसंघात सगळे लोक युनायटेड जावन फक्त काँग्रेसीक मारतले जे कोण कॅन्डिडेट घालतले मतां फोडपाक ते सक्सेसफूल ह्या फावटी जावंक शकता. Goa has many problems. The biggest is unemployment. 40,000 Goans, talented Goans, migrate out of Goa every year. We have the problem of the coal hub, the 3 linear projects, the problems of fishermen, the problem of mining, the problem of unemployment, the problem of women's safety on the streets of Goa and the beaches of Goa. This government will not mend its ways. We cannot make this government mend themselves. We have to therefore end the government of Goa in February, and I ask you to work tirelessly, zealously, unitedly
with the confidence that we will ultimately win Goa. Remember, whoever wins Goa wins India. We won Goa in 2007, we won India in 2009. We lost Goa in 2012, we lost India in 2014. We will win Goa in 2022 and we will win India in 2024. Thank you very much.